I3 Deva solo ha poiskela, page 116. Deva solo ha pois, 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 poiskela. Deva solo ha poiskela, atatori nakisota, matkavato saitut sola, atatori portut yeta, saiti vorsa atkan bola. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणींनो, ह्या मिसा बलिदानांत हांव तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयज जावन आसा प्राचीत कालाचो चवथो आयतार आनी आमी पळयता की आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमी काळखाची वाट चलता, पूण ही वाटेर चलोवन चड पयस रावंक आमकां जायना, कित्याक देव आमकां सदांच ताजे कडेन आपयता. देव आमकां केन्नाच पयस करिना. आमी जायतीं पातकां केल्यारूय, आमी पातकी मनशां आसुनूय देव सदांच आमकां वेंगेंत घेता. हो जावन आसा देवाचो मोग. तशेंच आयच्या वाचपांनी आमकां देवाचेर विश्वास दवरून कित्याक गरजेचें हें दाखोवन दिता. तशेंच काळुकी कोरण्यो फाटीं सरून स्वता प्रमाणें एक नवें जिवीत जिवंक आयची वाचपां आमकां आपयता. तर ह्या मिसा बलिदानांत भितर सरतना जेजूची उजवाडीत गोवाय जावंक आमकां देवाची कृपा मागुया. म्हज्या भाव भयणींनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आतां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सोरपदेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवंत सदांच सांगपार मारयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजे खातीर आमच्या सोरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव, आमची काकलूत करूंक, आमची पातकां भोगसूंक, आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थुया. देवा, आमच्या कोणवल्या बापा, आमा पातक्यांक भोगसून दिवंक, परतून तुजे वेंगेंत घेवच्याक
ओप्रोमीत मोगान तुवें एक वजापांचो उपाय येवजिलो, तुज्या पुता जेजूचे कोश्ट मरण आनी पुनर्जिवंतपण. होस अप्रूप मोगाचो गूट येवचे आसा ते दोबाजीक पास्का पोरबेक आमी समोरमतांव. तोरी परोब भावार्थान आनी भोक्तीन पाळूंक हुर्बेवून काळजाचे आयुत्रुयेन आनी तुरतुरीत पावलांनी आमी फुडें वयचेशें आमकां फावो कर. सोम्या जेजू पुता वरवीं जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. इतिहासाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी सगळे मुखेल यादनीक आनी तसोच चालतो लोक आपली नोस्तीं घातकेपणां वाडयत गेले. हेरां राष्ट्रांची सोर्व लोजेची कर्तुत्वां सगळीं जाणां आपुणूय करूंक लागलीं आनी सर्वेस्परान आपणाच्या मानाक जेरुजाल्यान पवित्र केल्लें तें मंदीर तांणी बोश्टायलें. सर्वेस्परान तांच्या पुर्वजाच्या देवान एका फाटल्यान एक थांबोन आसतना आपल्या संदेशकारांक तांचेशी धाडलें, कित्याक तो आपली पोरजां आनी आपलें तिकाण राखूंक सोदी. पूण तांणी देवाच्या संदेशकारांच्यो मस्कऱ्यो केल्यो, तांच्या उतरांची बेपर्वा केली, तांच्या प्रवाद्याची केबाडां केलीं. शेवटी आपले पोरजेचेर सर्वेस्पराचो राग इतलो पेटलो की दुसरो कांय उपाय ना जालो. काल्दियाचे फौजेन देवाचें मंदीर लासून उडयलें. जेरुजाल्याची दुर्गां मोडून सोडलीं. सगळें तांतलें राज मंदिराक उजो लायलो आनी मोलाचें आसलें तितल्यांचोय भस्म केलो. वाटावलोलीं तांकां नाबुकोदनेस्सारान बाबिलोनियेक परदेसान व्हेलीं. थंय पर्शाचो राजा सोद्रे चोडसोर ताचे आनी ताच्या पुताच्या गुलामपणान तीं जियेतालीं. हे भाशेन जें उतर सर्वेस्पोर जेरेमेसाचे तोंडी उलयलो तें शाती पावलें. आपल्या सोनवाराचें फारीकपण दिसोर आपले उपाद्र्याचे दीस सोंपोसोर 70 वर्सां सोरून वचोसोर हो देश सोनवाराचे बेकारपणान उरतलो. आनी सायरस ह्या पर्सेच्या राजाच्या पयल्या वर्सा जेरेमेसाचे तोंडी सर्वेस्पोर उलयलो तें उतर पालचे खातीर सर्वेस्पोरान पर्सेच्या राजाक सायरसाच्या मोनाक स्फूर्ती दिली. तेन्ना ताणें आपल्या आख्ख्या राज्यान अशें परगट करूंक आनी तोकट्यांचेर मारून प्रोसीत करूंक लायलें. सायरस पर्सेचा राजा अशें परगट कोत्ता. सर्वेस्पोरान सोर्गीच्या देवान पृथ्वीवेलीं सगळीं राज्यां म्हजे आधीन केल्या. जेरुजाल्याच्या शारान जुदाच्या प्रांतान आपणाच्या मानाक एक मंदीर बांदूंक ताणें म्हाका हुकूम घाला. जो कोण तुमचे मोदें ताचे आख्खे पोरजेचो ताजो देव ताचे सोवें आसूं आनी तो थंय चोडून वचूं. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकोल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार म्हजी जीब ताळ्याक पाकून उरूं. सगळीं बराबर म्हणुया. तुजो उगडास तुजो हांव उगडास सोडीन हांव सोडीन जाल्यार म्हजी म्हजी जीब जीब ताळयेक ताळ्याक पाकून पाकून उरूं. बाबिलोनाच्या नदीचे तोडीर बसून सियोनाचे उबाल आमकां येताले तेन्ना आमकां रडूंक आयलें. भोंवतणच्या हिवरा रुखाचेर
आमची सितारां आमी उमकालावन सोडयलीं. जबाब तुजो तुजो उगडास हांव सोदीन जाल्यार म्हजी जीब ताळ्याक पाकून उरूं. तेन्ना थंय आमकां दवरून व्हेल्ले ते आपणाक गितां गायात म्हूण आमकां सांगताले. आमचे हाल उपद्रे हाडलोले तेच आपणाक खुशाल कोरात म्हूण मागून सियोनान गायताल्यात तीं गितां आमकां गायात रे म्हणटाले. जबाब तुजो तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार म्हजी जीब ताळ्याक पाकून उरूं. सर्वेस्पराचें गीत पोरक्याच्या देसान कशें म्हूण आमी गावचें? तुका हांव विसरून जाल्यार जेरुजल्या हो म्हजो उजवो हात दोरो. जबाब तुजो उगडास हांव सोदीन जाल्यार म्हजी जीब ताळ्याक पाकून उरूं. तुजो उगडास हांव सोदीन जाल्यार सोगल्या म्हज्या सुखां वयर जेरुजल्याक हांव दवरिना जायन जाल्यार म्हजी जीब ताळ्याक पाकून उरूं. जबाब तुजो उगडास हांव सोदीन जाल्यार म्हजी जीब ताळ्याक पाकून उरूं. भागिवंत पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, देवाची काकलूत इतली व्हड आनी इतलो ताणें आमचो मोग केलो की आमच्या पातकांक लागून आमी मेलेल्या तेन्ना क्रिस्ता सोवें ताणें आमकां नवो जीव दिलो. ताच्या देणा वरवीं तुमकां सोडवण मेळ्ळी. क्रिस्ता जेजूच्या सांगाता ताणें आमकां पुनर्जिवंत केली आनी ताच्या बराबर आमकां स्वर्गार बसयलीं. हे पोरी, जेजू क्रिस्ता सोवें आमचे थंय आपलें बलेपण दाखोवन फुडल्या शेकड्यांक ताणें आपली अप्रिमीत कृपा कोडीत केली. देवाचे कृपेन भावार्था उदेशी तुमकां सोडवण मेळ्ळ्या. तुमचेच ओस्तुंगेन न्हय पूण देवाच्या देण्यान. हे कामांत आमी मिंजास करूं नये, कित्याक आमची सोडवण आमच्या कोरन्या वरवीं उपजोना. आमी देवाची रचना आपणे आदीं फुडेंच तयार केल्ल्या बऱ्या कोरन्याचें जिवीत आमी जिवंक क्रिस्ता जेजू सोवें ताणें आमकां रचल्यांत. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपले एकल्याच पुताक दिलो. ताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवें आसूं. जुआवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून निकोदेमाक म्हळें, जसो मोइजेसान ओरोण्यांत सोरोप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विश्वास ठेवतल्या सोमेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विश्वास ठेवट्यात त्या सगल्यांचो नाश जायना जावच्याक, पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकट्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर खासीचें फॉर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जो कोण ताचेर विश्वास ठेवता ताका खासीचें फॉर्मोण ना, पूण जो कोण ताचेर विश्वास ठेवना ताचेर खासीचें फॉर्मोन पडलेलें आसा, कित्याक ताणें देवाचे एकल्याच पुताच्या नांवार भावार दवरूंक ना. आनी हो आसा निवाडो. संवसारांत उजवाड आयलो, पूण मनशांनी उजवाड सोडून
काळकाची ओदीक मोग केलो, कित्याक तांची कर्तुबां नश्टी आसलीं. जो कोण खोटेपण करता तो उजवाडाक कांताळटा आनी आपली कर्तुबां कसली ती कळोन येना जावंक तो उजवाडाक येना. पूण स्वता प्रमाणे चलता तो आपल्यो कोरण्यो देवा सवे केल्यात म्हूण उगडापी कळोन येवचे खातीर उजवाडाक येता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भाव भयणीनू, आयज आमी संवसाराचो उजवाड ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करुया. आनी आमकां खबर आसा की जेजू जावन आसा ह्या संवसाराचो उजवाड आनी ताचो मोग मितमेर नाशिल्लो मोग आसा. आनी असलो तरेचो मोग परगटूंक व जियूंक सोंपें न्हय. जायते त्रास आनी दूख सोंसचें पडटा. पूण आमी आमच्या संवसारांत पळयता की थोडे लोक अशे आसा, तांकां कितेंय करूंक, तांकां कितेंय जावंक ते सदांच दुसऱ्यांचे मोग, दुसऱ्यांची सेवा करूंक सदांच फुडें सरतात. आयची वाचपांनी आमकां हेंच दिसून येता. देवान आपलो एकलोच पूत ह्या संवसारांत धाडलो आनी सगळीं आमची पातकां पुसून उडोवंक ताणें वावर केलें. आनी ह्या खातीर आमकां सासणाचें जिवीत फावो करूंक तो वावुरलो. तशेंच आमी पयले वाचपांत पळयता की पयलें वाचप इतिहासाचे दुसऱ्या पुस्तकांतल्यान घेतलेलें आसा. आनी ह्या पयले वाचपाचेर आमी जरी तर नियाळ केलो जाल्यार आमी पळयता की इस्रायल परजेन आपलें जिवीत आनी देवान पवित्र केल्लें मंदीर भोश्टायलें. आनी अशें तांणी केलें म्हणून देवाचो राग तांचे विरुद्ध पेटलोलो. आनी आमकां खबर आसा की परदेशांत तांकां जायते त्रास सोंसचे पडले. आनी ह्या त्रास सोंसतना तांकां ल्हव ल्हव करून देवाची शिश्ट आनी ज्ञान समजयलें. आनी जेन्ना हें तांणी सगळें शिकोवन घेतलें तेन्ना देवान पेर्शियेचे राजा सिरसाक तांचे कडेन धाडलो आनी सिरुसा वरवीं तांकां देवाची काकलोत दिश्टी पडली. तशेंच आमी पळयता की मनीस देवा कडसून कितलोय पयस वचोंक देव सदांच आपले हात उक्ते करून आसा ताका स्विकार करूंक. दुसरे वाचपार आमी नदर मारली जाल्यार आमी पळयता की आपल्या पातकांची शिक्षा कशी आमच्या पुर्वजांक मरण फावो जालें. पूण आपल्या पुताक धाडून देवान आमची सगळ्यांची पातकां पुसून काडली. हेंच शिकवण सान पावलू ह्या दुसऱ्या वाचपांत आमकां सांगता. तशेंच शुभ वर्तमानान आमी नियाळ केलो जाल्यार आमी पळयता की नवसोरणेचें काळीज मन घेवन काळोखी पातकी जिविताक पाठ करूंक आयचें शुभ वर्तमान आमकां आपयता. तशेंच आमी सदांच क्रिस्ताचेर विश्वास दवरूंक जाय. आमच्या जिवितांत खुबशे त्रास, कोश, संकोश येता तेन्ना आमी सदांच जेजूचेर विश्वास दवरून ताचेर भावार दवरून आमी मुखार वचूंक जाय. तशेंच जेजू जावन आसा ह्या संवसाराचो उजवाड आनी आमच्या सगळ्यांच्या जिवितांत हो उजवाड आसा. पूण जायते फावटी आमी आमच्या कोरण्यांनी हो उजवाड धांपून दवरता. आमी पळयता आमी एक वात पेटयली जाल्यार ती वात आमी एक व्हडल्या हाय पोजिशनाचेर दवरता. आमी मेजा सकला केन्ना दवरिना कित्याक तो उजवाड सगल्यांक परगटूंक जाय. तशेंच आमच्या जिवितांत जो उजवाड आसा आमी तो आमच्या कोरण्यांनी दुसऱ्यांक परगटूंक जाय. तशेंच आयज खेरीतपणी ह्या इंतेसाव खातीर मागुया की देवान आमकां उजवाड दिल्लो आसा तो उजवाड आमी आमच्या जिवितांत वापरूंक आनी होच उजवाड परगट करूंक देवाची कृपा आमी मागुया. भावार्थाची उचारणी आतां आमी करुया. सतमंता देवाक, सोर पदवीदार देव बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक,
आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबीन संभोवलो आंकवार मारी थायन जल्मलो पोंस पिलाता खाल ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय थंय त्यान जिव्या आनी मेलणेची मोजुबी करूंक येतलो मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भाताचे एकतार पातकाचे बोगसोणे कुडीचे जिवंतपण सासणाचे जिवीत आमेन. आमच्या काळजांत आनी मनांत जायती मागणी आसा. आतां ही मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या बागयोन बापान बिस्मानी पाद्रिनी मोहत्वाशांनी आनी पोवेत सोबीन वावुरतेल्या फुडाऱ्यांनी आपले पोरजेक बावार्थाचे आनी पवित्रपणाचे नमुने जावन क्रिस्ती धर्माची बुन्याद ओकोण सांबाळूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा ये मागणे कोता तुका जेजूच्या नांवान बापा ये मागणे कोता तुका. आमचें गोंय आमचो देश आनी आख्खो संवसार भ्रश्टाचार फोटिंगपण ओनीत आदी पयस करून एक निती स्वताचो शांतीचो आनी निस्वार्थाचो समाज घडून हाडूंक फुडाऱ्यांक आनी राजकारबार चलयतल्यांक पवित्र आत्म्याची बुद आनी मार्गदर्शन दी म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा ये मागणे कोता तुका जेजूच्या नांवान बापा ये मागणे कोता तुका. आयज आमचो संवसार कोरोना व्हायरस हे मारामारीचे पिडेक लागून वो एर कुडयो आत्म्याचे पिडेशिडेक लागून लाचार जाल्लो आसा. कोश्टोतल्या आमच्या संवसाराक देवान आपली काकलूत दया दाखोवन आमचे वेली सगळी पेस पिडा निवारल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा ये मागणे कोता तुका जेजूच्या नांवान बापा ये मागणे कोता तुका. प्राचीत कालाच्या चवथ्या सातोळ्यांत आमी पावल मारता. तर ओदीक आनी ओदीक प्राचिताचें आनी नोसुर्णेचें जिवीत आमी वेंगोवन पवित्रपणांत आनी वाडत वचून आनी आमी जिविताच्या बऱ्या करण्या वरवीं क्रिस्ताचे नीज गोवाय जावंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा ये मागणे कोता तुका जेजूच्या नांवान बापा ये मागणे कोता तुका. आमची खाजगी मागणी आतां आमी देवा मुखार मांडुया. जेजूच्या नांवान बापा ये मागणे कोता तुका जेजूच्या नांवान बापा ये मागणे कोता तुका. मोगळा बापा मनीस जितलो किरकोळ तितलो तुजो व्हड मोग मनशा सोवें. तुज्या पुता वस्तोगी तूं उगडापो करताय तर तुज्याच मोगाचेर पातयोन आनी तुजे कुरपेन भरून हे आमची 40 दिसांची दडवणीची वाट तांकून बागेवंतपण जोडूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमची सगळीं गुपीत चिंतना C3 पेज 29.
म्हज्या भाव भयणीनू, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर परवेदारा देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रार्थुया. देवा आमच्या दोयाल बापा, आमकां सासणाची सोडवण हाडटात ती देणी आमी तुका संतोशान भेटयता. भावार्थांत तांची भक्ती करूंक आनी असल्या बलिदानांत वांटो घेवच्याक सोंपता तशें आमचें जिवीत भावार्थ्याच्या मोगान हेरां मनशांच्या तारुणा खातीर भेटोवंक आमकां फावो कर म्हूण आमी खालतेपणीन मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सभे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासण्याचे देवा, सोर काली आनी सोर थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आनी दोणवण दितना उगाण्याचे तूं बोळ मोडटाय. आमची मनां उंच उबारताय आनी वेगवेगळे सुगूण वाडयताय. आनी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सासणाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू उदेशी देवदूत आनी सोर्गींचो सगळो दरबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर ह्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच खुशेन कोश्ट मरूंक सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिशांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच तांणी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिशांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोरोराचे हें रगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनच्या पासत ते वारवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट पोरगोटुया. तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जीवन पोना वरवीं तुवें आमकां सोडूयली सोम्या संवसाराच्या सर्वनारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतोल्या आमो सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले
तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कोर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरजोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कोर. आमा सोमेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती बागेवंत जुजे, बागेवंत दोन दुतां आनी सोरून काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांक आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा, सोनवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सोडोंडाराची याज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेले प्रार्थन आतां आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो पोटो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरभाशेन ओतरेकतांव. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेचे भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दिवया. देवाची शेली संसाराची आखांतली, आमची काकलूत कोर, आमची काकलूत कोर. देवाची शेली संसाराची आखांतली, आमची काकलूत कोर, आमची काकलूत कोर. देवाची शेली संसाराची आखांतली, आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सगळी सुभागी. सौम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसा म्हूण हांव स्वत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव ओमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटतां. तुजो सोरशिल्लो कोटसोरूंक म्हाका केदीच दिवं नाका. आमेन. D15 जेजू म्हाका तुजी गरज, पेज 55. D15.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा सासणीक उजवाड्याच्या देवा, ह्या संवसारांत जल्मोतेल्या सर मनशांचेर तुजो उजवाड तूं फांकयताय. तुजे कृपेचे पोरजोळान आमची काळजां उजवाडाय. तुजे मोहिमेक फावो आनी तुका मानताच तसली आमची मनांत घाल आनी खऱ्या काळजांत तुजो मोग करूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. थोडे वेळ बसात. देव बरें करूं म्हणटा फादर लिंडसे लोबोक, जाणें हें मीस भेटयल्लें आसा आनी प्रवचन केलेलें आसा. त्याच प्रमाणे फाबियोलाक ताणें 2 मिसांक आतां आमकां मदत केलेली आसा, 8 आनी 9. सदांच कोत्ता तें आनी भरपूर वर्सां जालीं, 13 तरी वर्सां जालीं तें सदांच सगळ्या मिसांनी हांगसर आमकां मदत करता. तांकां तांच्या गोऱ्याब्याक देवान आशिर्वादान भरूं. तुमी जी वाचपां करतात तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक ह्या कोविडाक लागून आमी सगळ्या जाणांक म्हणना हितून आमंत्रण दिलें वाचपां करपाक. पूण वाचपां करपाक जाय जाल्यार तुमी वॉट्सॅप मॅसेज धाडूंक जाय. तुमचें नांव, हिंच्या दिसा आनी हिंच्या मिसान तुमकां वाचप करूंक जाय. पळय तें नंबर कितें 9623639257 म्हणटच ह्या नंबराचेर तुमी आमकां मॅसेज धाडशात जाल्यार पयले सुवातेर ती तुमकां मॅसेज धाडटली. तुमच्यान त्या दिसा करूंक जाता वाचप की ना पळय तें. नाजाल्यार ती तुमकां सुचयतली हिंच्या दिसा करूंक जातात, तुमच्यान त्या दिसा घेवंक जाता. तर तुमी ताका रिप्लाय करूंक जाय. मागीर रिप्लाय दिलो म्हणटच ती तुमकां वाचपां धाडटली. तुमच्यान तयारी करून मागीर हांगसर येवन बरे भाशेन देवाचें उतर आमी परगोटूंक जाय. तशें वाचपाकूच न्हय, देवाचें उतर आमी परगोटूंक जाय. ते भाशेन तुमी करतात मदत सगळ्या जाणांक. देवाचें उतर आयकलें म्हणटच आमकां घोटाय मेळटा, तो अणभव आमी घेवंक जाय. तर तांकां देव बरें करूं म्हणटा. त्या भायर आमचे जे सांकिस्तांव आसात आनी हेरां जीं आमकां हांगसर मदत करतात आनी आमचे वॉलंटियर्स सगल्यांक धरून हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमकां सगळ्या जाणांक हांगसर हाजीर आसलेल्यांक कितलो तोकस घेवन तुमी हांगसर येतात. तुमी हे फिरगोचीची न्हय, ही फिरगोच न्हय, ही एक श्रायन सायबाची कूड हांगसर आसा. ताका लागून तुमी व्हडा भक्तीन येतात. पूण तुमीच न्हय, हजारांनी लोक आख्या संवसाराक जो आसा तो येता. आनी खूब जाणां हांगसर पयलीं म्हणटच आमकां म्हणटात आमी ह्या मिसान वांटो घेता आनी आमकां बरें दिसता. कित्याक सायबाचे कुडीशी आमी लागीं आसलेले भाशेन दिसता आमकां. तर आमी देवाक आर्गां दिवया. हे सगळ्या मिडिया पासत मिडिया चलोवपाक आमकां फादर लिंडसे आनी ताचे बरोबर वांगडे आसात ते मदत करतात. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तर आयज आतां मीस 10-15 आसात ते इंग्लीश भाशेन जातले. तर हे भाशेन मिसां सदांच 4 आयताराची आसतात. 7, 8, 9, 15, 10-15 10-15ची मीस इंग्लीश भाशेन. आनी आयच्या दिसा आमी सोंग बुजोवन दवरता. होलिया 6 ते 6:45 पर्यंत. हेरा दिसांनी आमी तुमचे पासत सदांच मागता, सदांच हे बुजोवणेंत तुमचे पासत मागता. सायबा कडेन विनंती करता जेजूचे सोबे तुमकां बरेपण मेळच्याक. आमी बाकीच्या दिसांनी खूब तोकस घेता. आमचे सांकिस्तांव पर्यंत सकाळीं 5 आमची बुजवण आसता, 5:45 पर्यंत. 6 मीस आसता तें तरणाटे पासत. सोमार ते सोनवार पयले मीस आमी तरणाट्या पासून धरलेलें आसा. तरणाटे पासून कित्याक आमी जाणो आयज काल तरणाट्यांक भोव कठीण परिस्थिती आसता, सोंपेना. सगळें क्वॉलिफिकेशन केल्या उपरांत तांकां काम मेळ्ळो ना. तांचे बरोबर आसलें म्हणून तांकां खर्चुचो पडटा पयसो, पांय मांय कडेन पयसो ना. हे भशेन खूब त्रास आसा. ह्या आमच्या तरणाटे पासत आमी मागता त्या मिसांतल्यान. तो ते मनांत दवरात. सदांच सकाळचें 6 वरांचें मीस तरणाटे पासत आमी तें समरमता. मागीर 7 आनी 8 तुमच्यान हांगसर भाग घेवंक जाता मिसान. आनी तें यूट्यूबाचेरूय तुमकां मेळटा. तर यूट्यूबाचेर तुमकां मेळोंक जाय जाल्यार खूब जाणांनी सबस्क्रायब केलेलें आसा. तो थंयसर ती एक मॅसेज आसा
तिचो तुमी टीक करात आनी एक मागीर गांठ आसता ती काय टीक करात. तुमकां हें सगळें जें आमी हांगसर कोत्ता तितलें मेळटलें. ह्या मिसां भायर आनिकूय खूब वस्तू आमी थिंचर मांडलेल्यो आसा. सांतांचें जिवीत, पवित्र पुस्तकाचेर म्हणून तूं आनीक म्हायती अशें खूब आहा थंयसर. तुमच्यान ताचो फायदो घेवंक जाता. सोयर म्हयन्याचे दर म्हयन्याचे 6 तारखेर सायबाच्या कपेलांत मीस जाता 10 वरांचेर आमचे भाशेन. हे सायडीन गेलीं की ना पेट्रोल पंपा उपरांत 200 मिटर दावे वाटेन धाकटें कपेल आसा आनी तें बरे भशेन आतां दुरुस्त केलेलें आसा. खूब वावर आसा आनी आनिकूय वावर आसा. बियोनान हें काम केल्लें आसा ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. गव्हर्मेंटा उद्देशीन तें सगळें जाल्लेलें आसा पूण आतां तें आपणाचे वस्तू की ताचो पांय म्हणूंक लागलो सायबा पासत आमी बरें करया. तिचो खरेपणी सायब आसलेलो म्हणून तिचो खूब मिलाग्री जातात म्हणटा दर म्हयन्याचे 6 तारखेर. आतां पवित्र सातोळ्यांत होली वीक हांगसर म्हणल्यार तूं सेवा धर्म आसतलो पूण सगळे आमचे इंग्लीश भाशेन कित्याक ते सायडीन से कतिद्रेलांत आमचे भाशेन कोंकणीन जातलें. हांगसर इंग्लीश भाशेन. तर मिसां त्या दिसांनी पवित्र बुधवार बेरेस्तारा दीस म्हणून हितू 5:30 सर्वीस आसतली आनी शुक्रारा दीस म्हणून हितू 3 आनी इस्टराक रातचे 11 वरांचेर हे भाशेन सर्वीस आसतली सगळी इंग्लीश भाशेन. तांकां पासीस आसतले. पास ना जाल्यार तुमकां एंट्री आसची ना. तो पास तुमी घेवंक जाय. फुडल्या आयतारा दिसताना आमी स्टार्ट करतले हांव पासीस दिवपाक म्हणल्यार तुमच्यान ते पासीस घेवंक जाता. 17 ह्या म्हयन्याचे 8 वरांचेर म्हयन्याची मीस दवरलेले आसा फादर वास्को द रेगो पासो. 16 वर्सां हांगसर ते वावुरले आदल्या तेंपाच आनी मागीर ताणें खूब वावर केल्लो आसा देवाक दिनवासोवंक ताच्या वावरा पासत. भायल्यान हे ग्रंथ आसा तितले सेवा धर्माचे आनी गायनां 350 गायनां ताणें रचलेलीं आसात. ताका देवाक ताच्या जिविताक देवाक दिनवासच्याक आनी ताच्या आत्म्या पासून मागच्या. हांगसर आतां तुमी पळयला हांगसर हो पडदो घातलेलो आसा सायबाचे. थंयसर आमी आतां खूब वावर कोत्ता. भितर तें सगळें दुरुस्त करून घेता. थोडें लांकूड मातशें वाव येवन पिड्यार जाल्लें तें सारकें कोत्ता. बाकीचें आहा तें सगळें थाऱ्यार हाडटा. पूण ताका थोडे दीस लागतले आनी ती कॅस्केट पळय आहा जातून आमी सायबाची कूड दवरलेली ती दुरुस्त करून आतां जालेली आसा. हांव मागीर पेपराचेर घालतलो आनी दुसऱ्याचेरूय आनी ती मागीर वयर परतून दवरतल्या. हांगसर एक तुमचे पासत बरो फोटो दवरलेलो आसा. आमी सदांच एक सायडीनूच पळयता नाका. आतां दुसरी सायड ताचो हात कातरून तो इतलो आतां रोमाक आसा. बाकीचे कुडके आख्ख्या संवसाराक गेल्ले आसा म्हणटच तो हात दिसती पडना पूण थंयचो रोथ आहा. ते रोथ म्हणना हितून भांगरान घडलेले आसा थंयचो ते आहा ते तुमच्यान पळोवंक जाता. आतां आमी उबी रावन आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पोदेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळपकार. F9 जेजू तुजें नांवूच पुरो पेज 89.